जाणवाय चॅप्टर 3 वायटांच्या आणि बऱ्यांच्या निर्माणाची तुला. प्रामाणिक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आणि कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिश्यांच्या दोळ्यां मुखार ती मेलोलीं दिसलीं. संवसार सांडून प्रामाणिक मनशां गेलीं. तें एक नश्ट दिसलें. तांचें मरण तांचो सत्यानास म्हूण ही पिशीं समजलीं, पूण तीं आपलीं शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरमाश्यान भरल्यांत तांचीं काळजां थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी तीं आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी ओमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा तीं सगळीं परजळीत जातलीं आनी उशेल्यांतल्या किटां परी तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्रांची नीत कोत्तलीं आनी परजांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस्पर सासणांक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात तीं हें सत समजतलीं. ताका विस्वाशी रावतात तीं ताचें सवें मोगान जियेतलीं, कित्याक ताणें विंचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकूट मेळटल्यो. पूण देव नासलोल्यांक तांच्या नश्ट्या चिंतनांक फावो सारकी खास्त फावो जातली, कित्याक तांणी प्रामाणीक मनशाचेर दुर्लक्ष केलां आनी तीं देवाचेर पोत्तल्यांत. जीं कोण जाणवायेक आनी शिस्तीक किकोंत कोत्तात तीं दवलिरीं. तांचो विस्वास पळको आनी ताचे कश्ट निर्फळ आनी तांचो वावर उपयोग नासलोलो. तांच्यो पत्नी मुख्यो आनी तांचीं भुरगीं नश्टीं आनी ताची संसद शिराप पडलोली जातेली. देवाक मान्नी नासलोल्या भुरग्यांक जल्माक हाडचे परस वांचटीं आसल्यार अदीक बरें. कोटावीन आनी समृद्धींत आडवारलोल्या लागीं लग्नाचो एकवट जोडूंक ना ती वांचटीं अस्तरी सुभागी. आत्म्यांचे जडटेच्या दिसाक तिका मजुरी मेळटली. तशेंच आपल्या हातांनी कसलेंच नश्टेपण आदारूंक ना आनी देवा आड कसलेंच वायट बागूंक ना तो इजरो सुभागी. ताच्या विस्वाशीपणा खातीर खेरीत मजुरी ताका मेळटली आनी दोनयाच्या मंदिरांत व्हड धादोसपणाचो जागो ताका फावो जातलो. कित्याक प्रमाणीक वावराचें फळ अंदोत बरीत आनी जाणवायेचें मूळ कुसोना. पूण पोदवाराचीं भुरगीं वाडोंक पावचीं नात आनी आडवारलोल्या लग्ना एकवटाच्या भुरग्यांची संसद नपयत जातली. तीं लांब जिवीत जियेल्यार लेगीत तीं कित्याकूच उपकारचीं नात. तांच्या म्हातारपणांत तांकां मान दिवचें नात. तीं भुरग्यापणार मेलीं जाल्यार जडटेच्या दिसा तांकां विस्वास न्हय म्हूण बुजवण मेळची ना. कारण नश्ट आदारतले संस्थेचो शेवट एकदम निश्ठूर. देवाचें उतर हें.